विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या राग कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेले मोगाचे प्रीतीचे नमस्कार. आयचे अध्याय गौरी पूजा. आमगेल हिंदू संप्रदाया भितरी गौरी गणेश हब्ब म्हळ्यार एक विशेष प्रामुख्य सूचक परब. विंगड कडेन विंगड रितीरी ते एक संभ्रमारी आचरण करतात. बालगंगाधर तिलकान सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणून केलेलं आसा थंय गौरी पूज करना ती जाल्यार घरवंदेंतू गणपत दवरचे कडेन पुरा कडेन न्हय जाल्यार केलो कडेन गौरी पूजा म्हण आसता. पुरा घर कडेन वायण म्हूण आसना जाल्यार केलो घर कडेन आमची गेल्यांतू आसता केलो घर कडेन वायण म्हूण ते पुरा जातीची गौरी गणेश हब्ब म्हूण करता आनी तांणी दवरता ती जाल्यार आमची गेल्यांतू विशेष जावन तांगेल कुटुंबेंतू वायणा पूज फूड दोखून कोर नाशिल्लो आसल्यार मात्र वायणा पूजा म्हणून करतात. त्या वायणा पूज आसल्यार ताका एक कथ आसा. कसो म्हळ्यार एक वेळाक पार्वतीन तागेले अन्ना लागीं पुजेक तिका हेळीक ना जाल्यारीची ती बाय सरलेली खंय. ईश्वरान म्हणली की तिका पळय आमी हेळीक ना तिल कडेन वचा नज अन्नाले घर असो हेळीक ना तिल कडेन वचा नज. हांव एक स्मशानवासी त्या देखून तुगेलें अन्न खावं म्हळ्यार सौरग मिगेल वेर गौरव ना तशें देखून ताणें सांग न्ही त्या देखून तूं वचा नज म्हूण सांगल्यार मिगेल अन्ना ते वच्चाक म्हाका कोणी सांगकावे हांव वतलीची म्हूण सांगून ती वता. थंय गेलेले तेन्ना तिका अवमान जाता. अवमान जालेले तेन्ना ती भारी बेजारी थंय यज्ञकुंडा उड्डून हें करता आत्माहुती करता. त्या ईश्वराकय मस्त कोप येवंक त्या मागीर एक पुराणांत एक काणी आसा. ताजी मागीर कसन म्हळ्यार पार्वतीले घरकडे खंयचेय चेल्याल घरकडे गौरी पूजेक ते चेलयांक आपयन शिरापच्या नज म्हणजे एक कारणा खातीर ते कसनय तांगेले एक चुकी असल्यार आमगेल माफी जावका म्हणले खातीर वायणा पुजे सामग्री पुरा कुळार दोखून येवचें म्हूण एक क्रम आसा. आमचे गेल्यान थंय चड जावन तांगेले आनमानी तांगेले कुळार दोखून एक बुट्टयेंतू पुरा घालून हाणगेन दिवचे क्रम आशिल्ले. तशी म्हाकाय वायणा पूज आशिल्ली. आज मिगेल दुवेकय वायणा पूज आसा. मिगेल अम्माल 4 जन चेलयां पैकी म्हाका मात्र वायणा पूज आशिल्ली. मिगेल अन्नान नवी बेत्ता बुट्टयेंतू पुरान म्हणे तरकार्यो पुरान म्हणे म्हळ्यार आमगेल गांवांत खंयचीय तरकारी मेळना म्हूण ना तेज्या वयली पुरा मेळटा. भाजी दवरून तवशें प्रती एक बग अन्नान म्हाका हाण दिवचें आशिल्लें. मागीर ते आगुंबे तोटा दोखून घेवन पप्पळ पडीपान हळदी पान सकट हाडचें आशिल्लें. भिंगारू हें पुरा हाण घेवन मिगेल घरा बगला हाण घेवन दिवचें आशिल्लें अन्नान. अम्मान गौरी पुजेक विशेष जावन घेवन एक गोडशें करून घेवन कसं एक खडीशी करून घेवन अन्नाले अम्मा गोडशें म्हूण पेटोवन दिता आशिल्ली. त्या पुरा अन्नान आमगेल घरकडे हाडून मिगेल देवा कुळाले दवर घेवन पांय पडून चेडा संभ्रमारी गौरी पूज करी हें आमगेल आशिर्वाद पूर्वक तुका म्हूण घेवन दिवन वता आशिल्लो. ताजे वट्टू गौरी पुजे खर्चाक म्हूण घेवन एक इतलें दुड्डूय दिवन वता आशिल्लो. कसं ताण हाडलेलें सामान न्हयशी अन्यथा कसं सामान जावका जाल्यार ताजी खर्चाक म्हूण दिता आशिल्लो. त्या बुट्टी काण पळयतना तांतू वायणा दारू कांकण त्या वायणाचे वेणी प्रती एक बग आसता आशिल्लें. पडीपाना काटू ते पळयतना एक चेलयेक कुळार दोखून आयिल्ली एक त्या बुट्टयेंतू ते नारळ ते तरकार्यो ते फुल्लां ते पान ते पडीपान पप्पळ भिंगारू हें पुरा पळयतना एक खंयचे नमूने एक खूश आनी एक खंयचे नमूने एक संतोष दिता म्हूण सांगल्यार इत्या म्हळ्यार खंयचेय चेले चेडवांक कुळारचें सामान म्हूण सांगल्यार तितलो मोग. तांगेले हांगा अष्टैश्वर्य आसल्यार समीत कुळार दोखून एक कापड एक असल वस्तू एक खाण एक हापळवडी कसं आयलें म्हूण जाल्यार ते चेले चेडवांक मनाक इतलें खूश जाता म्हळ्यार त्या मिगेल कुळारचें त्या मिगेल अन्नान दिलेलें त्या मिगेल अण्णान दिलेलें म्हणून. तशी मिगेल कुळार दोखून येताना संभ्रमारी हांव पूज करची मात्र प्रती एक वस्तू म्हाका कुळार दोखून येता आशिल्ली. आनी वायण करूंक 16 नारळ ते 16 नारळाक लावच्याक दोळे लावच्याक काज्जळ
आम्मान घरकड केल्लेले काजळ म्हाका पेटोवन दिवचे आशिल्ले. आमी कशी दोळ्याक घरकड केल्लेले काजळ लायता पळय तशी गौरी वायणाकय आमी ते घरकड केल्लेले काजळ लायता गो म्हूण सांगून मागीर 16 पणती, ते पणती रुप्याच्यो, त्या रुप्या पणती नारळा वयर दवरले नारळ फुटता म्हूण गे न्हू 16 निलंजन स्टिलाचे, त्या निलंजना वयल्यान रुप्या पणती दवरचे. त्या म्हळ्यार रुप्या पणती वग्गी हुंन जाता, हुंन जाल्यार ते नारळ फुटता वायणाचे, ते फुटून जे म्हणून सुरवेक स्टिला निलंजन जेवो एक मातये पणती जेवो दवर न्हू ताजी वयरी रुप्या पणती दवरका म्हूण गे न्हू म्हगेले आम्मान सांगचे आशिल्लें. मागीर ते 16 निलंजन आनी 16 पणती आनी गळ्या घालच्याक वायणादारा घालच्याक 5 मिश्री भांगराची आनी ताका एक आंकडो इतलें म्हगेले आम्मान म्हाका कुळार दुखून दिलेले. ते प्रती वर्स वायणा पुजे वेळाक ते 16 पणती रुप्या दिवो, रुप्याची एक पळेरू हें काण घेवन दवर गे न्हू आम्माल उडगास काण गे न्हू त्या वायणा पुजी करतना इतलो संतोश दित आशिल्लो म्हूण सांगल्यार ताजी एक संभ्रम विंगड. वायणा फुलदीस देखून आमी खरकटांनी खायन अशी फुलदीस रासती त्या पुरा नारळा चंद करून घेवन किसळ काण ताजे वयले पुरा किसनी काण गे न्हू चंद चंद वायण नारळ म्हळ्यार तितलो नय करून गे न्हू फुट करून गे न्हू हळदी उदका बुड्डो न्हू ताजे वयले पुरा ते नार पुरा काणू ताका चंद शेडीन एक रंगोलशी सोडवा न्हू सुत्तू ताका मागीर दोळ सोदून गे न्हू 2 दोळ्याक काजळ 1 दोळ्याक सिंदूर लायता आशिल्लींची ताजी मागीर कुंकूम हळदी लावन गे न्हू अशी त्या वायणा नारळू अशी पळयतना एक बायल मनशाल तोंड अशी दिसता आशिल्लें तितलें चंद. ते आमी एक बुट्टेन तूं आना नवी बुट्टी हाडूची आशिल्ली म्हाका प्रती वर्स ते बुट्टे भितरी अशी दवरून गे न्हू ताजी माथ्या वयरी एक ते दिवो दवरून गे न्हू ताजी सुत्तू फुलान अलंकार करून आब्बाले हें ते सकट दवरून अलंकार करून ताजी वयरी भिंगरा फूल दवरून गे न्हू पन्ना वीड मदें मदें दवरून गे न्हू मागीर एक कलश दवरून गे न्हू त्या कलशा एक भांगर घाल गे न्हू ताजे वयर एक नारळ दवर न्हू त्या नारळा एक चंद अलंकार करून गे न्हू ते कलश दवरून गे अशें पळयतना साक्षात देवी थंय बसल्या म्हूण दिसता आशिल्लें. आनी येद्रा बशिल्ली पुरा 16 आमगेलें तें वायण 16 सवाशिणशी आमकां पळयता म्हूण दिसता आशिल्लें. तितलें चंद आय ते एक वायणा नारळाचे एक वायणा पुजेक. ताजे मागीर ते वायण जेतरी पूज कोन्न जेतरी ते दिव समेत वायण आमगेले अम्मान येपण आसतना अम्मा बसकारा न्हू अम्माक दिवन 2 वायण अवसूक कुळारच्याक इत्या म्हळ्यार अवसू दिवची गौरव कयता ताजे वयर दिव दवरून घेवन 2 वायण कब्बू पनाविडो फूल दिवन घेवन अम्माल पांय धरच्यो. ताजे मागीर आमगेले चेडूं कुळार घरकड आयिल्लें आसा म्हण जाल्यार व्हडले जाल्ल्यांक तांकां एक वायण दिवचें. तितलें जालें मागीर आमगेले मालगड कोण आसा ती तांकां एक वायण दिवचें. मागीर देवाक कुलदेवा एक वायण दवरचें. मागीर आमगेले कुळारची कुलदेवा एक वायण दवरचें. ताजे वटू प्रती वायणा वटू कब्बू फूल पन्नाविडो दवर कातीची इतलें दवरून जातरी मागीर पांय पळोवन गे न्हू म्हाका सदा सुमंगली करून घेवन दवर देवा म्हूण देवाल्या मागून गे न्हू पंचगजायांनी निवेद केलेलें आशिल्लें पुराय जाणां वांटून एक पन्नाविडो बामणाल हातांत दिवन गे न्हू तागेले आशिर्वाद घेवचे. एक संभ्रमारी हे चेडवान आनी आमी पुरो ಒಟ್ಟು बरसून करचें आशिल्लें वायणा पुजा. आजी कसं जालां म्हळ्यार घर घरांतू वायणा पूज करच्याक पुरो जन कुटुंबेचे ಒಟ್ಟು जावन घेवन वायणा पूज करता ती. केलो घर कडेन 15-16 बुट्यो इत्या म्हळ्यार कुटुंबेच्यान पुरा जनान ಒಟ್ಟು जावन एक कडेन करया आजी संभ्रम पुरा एक कडेन जाता म्हूण घेवन एक कडेन करची देखून 15-16 बुट्यो त्या पळोवच्याक आमकां 2 दोळे पावनाची ते देवा कुडा येद्राक 15-16 बुट्यो ह्या कास घालल चंद चंद बायल मनशां गळ्या धारेमणी काशीताळी आनीक कसंकी भांगर पुरा घालून हात भर कुपे कांगण घालून घेवन साक्षात महालक्ष्मीशी दिसताल बायल मनशान चंद करून त्या आरती करून घेवन ते संभ्रमार ते करची पळयतना निजावन आज ते परंपरा वाडोवन दवरलेले आमगेले चेडवांक आमगेले बायल मनशांक निजावन एक व्हड नमस्कार दिवका जाता.
इत्या म्हळ्यार गणपती पुजेंतू बायल मनशां रांदप करची काम चडची वेळ पुजेचे महाकाम सूच पुरो दादलो मनशाक आनी भट मामाक वायणा पुजे तशी न्ही वायणा पुजे दादलो मनीस बसतावे वट्टू जाल्यार मुख्य काम असूच बायल मनशांक विशेष जावंक न्हू बायल मनशा एक विशेष एक गौरव मेळची तसलें एक काम तें वायणाचें तशें देखून बायल मनशां बारीक कुशेरी कास घालून न्हेसून एक छंदायेर एक ते वायणा पूज करताची नवी वायण म्हण जाल्यार 108 की एक 50 वयरी एक की वायण पुज्जून त्या मागीर प्रती एकल्याल घरा वचून मलगड्यांत कशी चुडी वांटिता पळय तशी वायण वांटूचे एक संभ्रम त्या बामणाल वट्टू तेवेन व्हरत वकलं पाप एक खुशी त्या वायण वांटूचे एक नेवणारी पुरा जनाल घरा वचून त्या वायण दिवन ताणें दिलेले उडगीर घेवन येवन येवचें नवी वायण नवी चुडी दिताना एक उडगीर घेवचें क्रमस ते दिवचें मागीर वायणा नारलो आमगे लसूण पियावर रांदये घालच्या नजी खंय तशें दाखोवन चड जावन वायणा नारळ घेतिले आनी शेवय की उंडी की तवशा मुद्द की ना जाल्यार सोये खड की कसं घराक करची एक क्रमस मिगेले दुवेकय वायणस ती येता तिगेल बामणा तांची घरकडे भरलेल घर तांगेल घरकडे तशीची 18 की 16 की कितले की बुटी असं दिसता ते एक कितले छंदायेर तांणी एक पूज करता म्हूण सांगल्यार भारी संतोष दिसता पळयतना त्या वायण ते अजी भितरी कसं न्ही म्हाळा भितरी परा नोपी जेव भितर वांटू का म्हण एक क्रमस भोवशा म्हाका दिसता त्या वायणा नारळ मागीर सुकतरी एक कुशें एक सुकचें हें परा जालें म्हण जाल्यार एक नमने समाधान जायना अपशकून जेता म्हण घेवन त्या नोपी भितर एक वांटून घेवन कैद करताची इत्या म्हळ्यार वगवगी दिवन तांतांनी उपयोग करूंची म्हण घेवन मिगेल अम्मा मलगड मनीस देखून प्रत्येक तिका वायण दिवची येता आशिल्ली ती वायण दिवचें येवन येवन सकडान वायण दिवन आमगेले अण्णा ते एक बुट्टी वायण वट्ट जाता आशिल्लें निजावन मिगेल कुळार वायणा पुजना जाल्यार आम्मान म्हणचें मिगेल घरकडे वायणा पुजना जाल्यार इत्त गो एक बुट्टी वायण येवन बसला पळय म्हणून आम्माक तेंचे एक संतोष आशिल्लो तेंचे एक संभ्रम आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हाका वायणा पुजना जाल्यार हिची गांवां आशिल्ली बायल मनशां पुरो म्हाका वायण हाडून दिवन दीर्घ सुमंगली जावन आसचो म्हूण हांवें तांकां आशिर्वाद करून तांणी म्हाका दीर्घ सुमंगली जावन आसचो म्हूण सांगून वचून म्हगेल घरा भितर वायण पळय गौरी लेक आवाज पळय आमगेल घरकडे म्हूण आम्मान संतोश जाली म्हणचे आशिल्लें आम्माक ते एक धार्मीक प्रज्ञा आशिल्ले निमित्त ते एक ते कितलो नारळ आयला पळय तो तितलो नारळ आम बिलकुल लसूण पियाव घालनाशी उपयोग करनाशी ताजी कसनेपणी कोरनू आमकां वाडत आशिल्ली ते कितलेय कश्ट जावन तिका त्या नारळाचे कसनेपणी लायक पोळयो करून घेवन आमकां वाडत आशिल्ली तेन्ना त्या वायणा नारळ केलो वळाक ते ओट्ट जाल्यार पळयतना मागीर आमान म्हणचे 1-2 नाल्ल तुमी ज्या जाल्यार वरा गो जाल्यार लसूण पियावा घालचे ना जे म्हूण घेवन तशी एक नमने वायण म्हळ्यार एक बायल मनशाला अत्यंत संभ्रमाची एक पुजा ते पुरा जनाकय मेळना जाल्यार हिची कोण पूज करता की ते वचून बैसून वायणा दार घेवन तांगेलें वायण घेवन एक आमी एक श्रद्धेंत तांतू एक तांगेल संभ्रमांत भागवहिसूत्याक मस्त जन बायल मनशां वायणा नातिलीं वायण आशिल्ली घरकडे वताची आनी गौरीक तागेले घरकडे दुखून पुरा बग येताना मीठ एखादो विसरले काय त्या दुखून आजी सांकेतीक जावन चप्पी भाजी उपकार करताची आनी एक चप्पी खीर करताची सांकेतीक जावन पुरा आख्खा मीठ घालून अशी रांदप केल्यार जेवची कोणें म्हणून सांकेतीक जावन घेवन चप्पी उपकरी आनी चप्पी खीरी हळदी पान घालून घेवन खीरी करताची जाल्यार ते सांकेतीक जावनूय जाल्यार समीत चुक्कनशी विसरनशी भाजी उपकार करताची आनी ती भाजी उपकार त्या दिसाक मीठ घालनी जाल्यार हिची त्या गोड्डा बलार की कसं म्हण गोतना मस्त रुची जाता अशी एक आमगेल गौरी पुजा म्हण सांगल्यार एक विशेष जावन बायल मनशा खातीर बायल मनशांनी करचे एक पूज देखून हे एक विशेष संदर्भार आज उडगास काण घेवन तुमगेल सकलाल येद्राक आमगेल सुತ್ತमुत्त जावचे गौरी पुजेचे एक उडगास तुमगेल दोळ्या येद्रा हाडच्याक हांव प्रयत्न केला तुमगेल घरकडे विधिविधान ಸ್ವಲ್ಪ बदलावण आसा पुरो हांव विधिविधाना विशयान उलयनी आमगेल घरकडे कशी चलयता ती तें मात्र उलयलेलें
ಕೆಲವೊಗರ ಕಡೆ ಬಟ್ಮಾಮಿಯನ್ನು पूज करता ती, ಕೆಲವೊಗರ ಕಡೆ ತಣ್ಣಿ पूज करता ती, ಕೆಲವೊಗರ ಕಡೆ ಬರೀ पंचकजाय नैवेद्य करता ती, ಕೆಲವೊಗರ ಕಡೆ पान वाढता ती, तांगेलगर कಡೆ कशी चोल इलाकी तशी करता ती. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌರಿ पूज करताची. कोणालगर कಡೆ गौरी पूज जावन करून घेवन येवची क्रम की तांगेल मालगड्यान कशी केला की ಒಟ್ಟಾರೆ तशी करून घेवन आज थंय चलून घेवन येता सती आमची गेली खंडित विसर नाशी त्या करता सती. आमगेल चेडूं फॉरेन आसोन ती आनी खंयी आसोन ती एक 5 नारळ पुणी दवरून घेवन कशी पुणी करून घेवन एक गौरी पूज करचें आमकां भारी हेम्मे विशय. ह्या परंपरा अशी आसो, अशी चलता असो आमगेल मध्येंतू असल संभ्रमा दिसू केन्नाय खंयचेय एक घडयेरी ना जायन अशी केन्नाय निरंतर जावन असले परबे संभ्रमू आमी सगळ्यान अनुभविसूं तशें जावो म्हूण सांगताची तुमकां सगळ्यांक गौरी गणेश परबेचे शुभाशय सांगताची म्हगेल 2 उतर हांगा राबयता. तुमकां सगळ्यांक म्हगेल नमस्कार. देव बरें करो.